कोलवाड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात मोबाईल टावर उबारपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। हे विशीं थळाव्यांनी लेखी निवेदन कोलवाड पंचायतीक सादर केला। भौशीक भलायकी, सुरक्षितताय आणि मनरिजवण खातीर आशिल्ल्या जाग्यांची जतनाय हाचे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। टावराच्या प्रस्तावाचेर तशेंच मान्यताय प्रक्रियेचो परतून विचार करचो आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या सुवातेर वेवसायीक उदरगत आडावची अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या। की कोलवाळेन नो काय 10 टावर जाल्लेले आहा। आयज कोणीवाडा ह्यो म्हाजो गांव धाकटुलो असो माणकुलो, हेतून व्हडलेशे कसलेच हे ना, पूण आयज ह्या ग्राउंडार जे आमचे कडेन एकूच ग्राउंड आहा ते ग्राउंडार इस्कॉलाचे भुरगे येता, कॉलेजीची येता, आमचे सेंडिटा इस्कॉल, आंबेडकर कॉलेज, आंबेडकर इस्कॉल, हे हांगा स्पोर्ट्साचे सगळे भुरगे हांगासर येता। त्यांना एकूच सरकाराकडे विनंती करता, स्थानिक आमदाराकडे विनंती करता आणि हे स्पोर्ट्स जे ऑथॉरिटी आहा तेंचेकडे की तुम्ही जो टावर आमच्या गावात हाडपाचे प्रयत्न करता तेका तुमकां आमी ओपोज करतले, आमी तो घालूंक दिवचे ना। कारण जो टावर आता घातला, एक टावर पयली घातल्या तुम्ही, दुसरो टावर आता आमच्या गावच्या लोकांक ना कॉन्फिडन्सान घेता, लोकांक ना सांगता, 1 मिटराचेर दुसरो टावर हाडपाचो प्रयत्न चालू आहा। सरकार ह्यो आमचो ह्या सरकारान 3 मतदारसंघात बीजेपीचो गड म्हणटा, बीजेपीक आमी निवडून दिलेले आहा, बीजेपीचो आमदार हाडलेलो आहा। आज ह्या सरकाराक सांगता की बाबा हांगा येवन पळय आमच्या गांवांत कितें चाललां आणि कितें करता ते, म्हणून हांव मागता ह्यो टावर जाता इतलो तुम्ही आमच्या गांवांत अवॉइड करा। कारण 1 मिटरात सुद्धा ना तो दुसरो टावर घालपाचो प्रयत्न चालू आहा। तेन्ना हांव सोशल मिडियाकडे मागता की ह्यो आमचो आवाज जो आहा तो सरकारा मेरेन व्हर आणि जर टावर घालपाचो तुम्ही तो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्या टावरा पोंदाक आमी आख्खो गांव बसतलो। तुम्ही सगळे रेडी आहात? ह्यो टावर जो आमच्या गांवांत घालून सोदता न्हू तो आमी कदाय दिवचे ना आणि टायम पडलो जाल्यार आमी गांवच्या लोकांनी आता फुडाकार घेतलेलो आहा, त्या ग्राउंडार बसतले, जो टावर ज्या जाग्यार येता थंय बसतले। आमकां तुम्ही भितून उडया नाजाल्यार ज्या होणक्यान आमकांय पुरा आणि आमचो गांवूय तुमकांच दवरा, हे आमचे तुमच्याकडे सरकाराकडे रिक्वेस्ट आहा आणि आमदाराकडे मागता, निलकंठ हळदकराकडे ह्यो आमचो आवाज वयर मेरेन मात्र घेवन वच आणि ह्यो टावराक जाता इतलो ओपोज करपाचो। गोवान कोणी वड्यान टावर घालपाक गेल्या ते आमी आनीक दिवचे ना, आनी फुडें केन्ना ते करूंक दिवचे ना। आमच्या भुरग्यांक सगळो माल वचपाचो आसा आणि आमची भुरगीं थंय इल्ली इल्ली खेळपाक वयतात, तांकां आमी बंद करपाक शकना। आमकां ही चालूच जाय आमकां ग्राउंड आमकां, जाल्यार आमी उपोशनाक फाल्यां आमी थंय उबी रावतली, सगळीं बसतली।